फायनली आम्ही पावल्या मुद्देश्वर. आता आम्ही रिक्षा हाकून सो रिक्षा हाकून आता आम्ही वचताय मुद्देश्वर. सो ही एंट्री भितर वचपा मुद्देश्वर. हाँ सर भले भले हां इंगाशे बस ये इजी आमच्या गट ठेवल्या म्हणजे बसणार ना रे तो बसताला रे त्या काय पायार बसला जाते बाळपणा मग ना ना हा बरं हां नाव मंगलो रे ब्रो हे ब्लू त्याचे आहे सगळे वसुंग नशिराबाच्या ना म्हणून हर हर महादेव तू येते का हा तू येता म्हाका लागी रे आता आम्ही हिंगा न्हू आमच्या आनी होन्नावर हिंगा सोन येताला आमी केन्ना हे आमकां न्हू अशें आमी नांव वयताय पळय बाथरूमान तशें जाता हें बी गोडे गोडे जाला एक देड खबर रे हा तू लागता इंस्टा आमचे थिंगासून आसा एक्चुली येवपा पळय आमी उडपीसून एक तुका 2.5 hours लागता येवपाक. आज चड वगैरे लागत हा बसून चड वगैरे लागत गाडयेर आनी पर्सनल खंयच्या बायकांनी आज कारांनी रोखडे येवपाक. सो फायनली आम्ही हॉटेला पावले मुर्डेश्वर आणि हिंगाचं आमी हॉटेल गेलो. सो मातशे वगैरे रावतले आणि मागीर वयतले मुर्डेश्वर. आता आमी रूम गेल्लो रुमा मातशे फ्रेश जाले मातशे बसले आनी आतां मुर्डेश्वर वचपा भायर सरले. सो एक पावल म्हणटा दाखयता तुमकां मुर्डेश्वर. जाय जाल्यार मुर्डेश्वर पावले. सो हांव फर्स्ट टायम मुर्डेश्वर. सो आतां आमी वचपा वाटेर येते. सो ते मुर्डेश्वर वयता त्या भितर एक रोड येता. सो थिंगा हॉटेल गेला आनी सोय गेला. सोयशीं 700 रुपया कितें पडले आमकां 4 जाणां. सो मातशें फ्रेश जावन आतां वयताय. सो थिंगाय हॉटेलान जेयतले आमी. सो आतां रूम स्टेशनाचेर देंवल्या न्हू. सो हो रोड भितर येवपाचो आनी आमी हिंगसोन भितर एक हॉटेल गेला हिंगा आमी हिंगा भितर आनी हिंगसो येयले म्हणटी एंट्री स्टेशना वयर देंवन येयले म्हणटरी आनी हे सायडीन मुर्डेश्वर वचपाचो रोड. सो हिंगा बोर्ड दाखयलो आहा तेणी. सो आतां आमी जेवपा येयल्या ह्या हॉटेलान. सो जेवण त्या वयर गेले तेंगे आमकां काय कोणा हिंदी बिंदी कितें म्हणटाय. नॉन व्हेज मेळटा रे नॉन व्हेज मेळटा हांव कितें खाता रे कितें जाय तर तुगे तूं कितें घेता फिश थाली हां ओके ना कितें जाय भितर म्हणजे तुझी काय आहे ना तुझी काय आहे मागणे बिगणे काय चोना हो काले सोपच भितरचे काय काय ना हां ते वयर वचपाच्या तुझी काय ना रे किती आहे तुम्ही तुमचा किती दिसताले होत्या की दुसरं की सांगा बिर्याणी बिर्याणी चिकन मसाला राईस बिर्याणी मच्छी थाली व्हेज थाली
आता वेज आहे. चिकन फ्राइड राइस वेज फ्राइड राइस वेज बिरयानी कितना एक वेज बिरयानी चिकन फ्राईड राईस हाँ चिकन फ्राईड राईस चिकन फ्राइड राइस एक वेज बिर्याणी एक चिकन फ्राइड राइस 2 फिश थाली आता आम्ही जेवण ऑर्डर करा जेवण 10 मिनिटांनी आता आले फेमस काय ना जेवण सेम जेवण फ्राईड राईस चिकन फ्राईड राईस आणि आमगे वेज किती किती होते वेज बिर्याणी वेज बिर्याणी आणि फिश करी नुसत्या तर आता आम्ही जेवत आहे आणि रावण आहे ना आता आम्ही जेवत आहे सो आम्ही आता मुर्डेश्वर जेनात भायर सरले आता मुर्डेश्वर म्हणल्यार स्टॅच्यू आदी वचपा सो हिंगा स्टॅच्यू दिसता पडा वाटेर वचले सो आदी वयताय आता म्हणजे मायका मग बॅटरी डावन झाल्या सो कोणी आवाज सारको येवपाना रेल्वे स्टेशनासून चलोन येवपा जाता सो देवार 1 वर लागता सो रिक्षा कोण येयल्यार चड बरें कित्याक वताचे जायना चलपाक आतां मोटोर बी घेनाताय जायतो समज गोंयसून सो मोटोर पार्क करपाक पार्किंगूय मेळटा सो म्हाका दिसता पेड आसतलें खबर ना म्हाका सारकी आनी बायकूय पार्क करपाकूय आहा सो पेड जाल्यार म्हाका खबर ना पूण म्हाका दिसता पेड आसतलें सो तुमकां न्हांवपा जाय डायरेक्ट हिंग बिचीर न्हांवपा मेळटा आनीक हें सकाळचो येयलो न्हू सो अशी वयर चडपाचें मुर्डेश्वर चडपाक आनी जेवपा आमी खावपा जाल्यार येता हिंग रेस्टॉरंटान सो हिंगा जेवपा जाता खावपा जाता आनी हिंगा वयर चड म्हणजे हो स्टॅच्यू मेळटा सो जाय जाय फोटो बी मारपा जाताय फोटो बीन हिंग बरे येताय सो वयर गेल हांव फर्स्ट टायम हिंगा सो वयर गेल म्हणजे पळयता सो भोंवपाकूय जाय जागे आहा ओके बरें आहा चोवपाक आमी तुका बरें जाता सो वयर वयता येता आमी आनीक हें आहा सकल सो हें आतां सद्या बंद आहा वयर वचपाक रस्ता स्टेप्सूय आहा आनी लिफ्टूय आहा सो लिफ्ट आतां सद्या बंद आहा तें भितर वचपाक बंद आहा सो तेन्ना ओपन जातली पूण आतां सद्या जाल्यार उडयस म्हूण हांव सद्या हिंग वयताय चोवपाक फोटो काडे सगळे फोटो मारताय आमी गेले कॅल्क्युलेट करून सांगता 50 वयल्यार जाल्यार 10% डिस्काउंट बंद केले कितें हय बंद केला मरे हरची चालू जाल्यार बॅटरी वचपाना हें टर्न केल्यार जाता मरे ऑन जाता मरे थंय देंवता हांवें चप्पल दवरूंक पडटा सकल